नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली मुखेल दुबावीत पुजा नायकाक वैजकी तपासणे खातीर वेल्ली म्हापशेच्या आझिलो हॉस्पिटलांत वैजकी तपासणे उपरांत पुजाक दितले न्यायालयीन बंदखण, मेळिल्ली म्हायती. लोकशायेत वेचून आयिल्ल्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आसता समान अधिकार. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगो आनी भाजप आशिल्ले दुस्मान. वेंचणुके उपरांत जाली युती. मोगोक मंत्रिमंडळात केले सामील, सांगता प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. संगीताच्या सांगातान पर्यटकां सयत गोंयकारांनी दिलो 2026 वर्साक येवकार. 2025 वर्साक निरोप दीत लोकांनी एकामेकांक दिली परबी. निमणे तिसऱ्या जिल्ह्याचो जालो बारसो. गोंयच्या तिसऱ्या जिल्ह्याचें नांव कुशावती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केली घोषणा. बच दुर्घटना प्रकरणात गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळातल्या आनीक 2 अधिकाऱ्यांक केले निलंबीत. हेरांचो आस्पाव असल्यार कारणां दाखोवपी नोटीस जारी करून करतले निलंबीत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. हडफड्या क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुके उपरांत सील केल्ले क्लब सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिल्ल्यान परतून केले सुरू. सध्याचे परवाने योग्य नाशिल्ल्यान क्लबांक गृह खात्यान दिवचे परवाने, सांगता आमदार मायकल. आता पळयात खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली मुखेल दुबावीत पुजा नायकाक वैजकी तपासणे खातीर म्हापशेच्या आझिलो हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली. ह्या वैजकी तपासणे उपरांत पुजा नायकाक कोलवाळे न्यायालयीन बंदखण दितले, अशी माहिती मेळ्ळ्या. सरकार आणि पक्ष हे वेगळे असता. निवडून आयिल्लो प्रतिनिधी आपल्या पक्षाचो न्ही म्हूण ताका कुशीक काडूं शकना. लोकशायेत वेचून आयिल्ल्या दर एका फुडाऱ्याक समान अधिकार आसता, अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगो आनी भाजप दुस्मान आशिल्ले. मात वेंचणुके उपरांत मोगो आमचे अलायन्स पार्टनर जाले आनी तांकां मंत्रिमंडळात सामील करून घेतले, अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. हरमल जिल्लो पंचायत मतदारसंघात अपक्ष उमेदवारान भाजपाच्या उमेदवाराक हारयले. हे विशीं दामू नायकान प्रतिक्रिया दिल्या. जेन्ना पळय कोण चिकून येता ताका हे तूं म्हजो न्ही तर तूं सायडीन राव अशें हांवें म्हणूंक शकना. कारण सरकार वेगळो आनी पक्षान आपले जे कोण उमेदवार आसा ते जिखून हाडपाचो सगळोच प्रयत्न करप आसता. आनी ताजे नंतर जो कोण पळय तो दुसरो जिखून आयला ताणें जर म्हटलें की आपल्याक ह्या सरकाराक पाठिंबो आसा किंवा आपली कामां जावपाक जाय म्हणून जर सरकारा कडेन जर ताणें जर प्रेजेंटेशन दिलें ताका निकालच दिवपाक जाय. हे हातूंत कांय अतिशयोक्ती ना. आतां जर उलयलें जाल्यार आमचे आतां फाटल्या वेळाचेर सुद्दां तुमी पळयलां आमी मोगो आनी आमी दोगी दुस्मान आशिल्ले म्हणजे इलेक्शनाक, पण जिखून येतकीर सरकाराक भितर तांचो फाटीं घेवन तांकां मंत्रिमंडळान केल्ले. कारण हो एक भाग आसता नंबर गेमाचो. कारण राज्य जर स्थिर असलें जाल्यार प्रगती पथाचेर वचपाक बरी वाट मेळटा. आनी ऑपोजिशनाचें काम करप ना म्हणून कोणें सांगलां म्हणजे हो प्रश्न तुमी विचारलो जाल्यार हांव उलटो प्रश्न विचारता. म्हणजे तो ऑपोजिशन अशें तरी ताणें जर म्हटलें आपल्या म्हणजे तुका आमी तुजें कामूच करचें ना अशें म्हणूंक शकता. लोकशाये भितर तो जिखून आयला ताकाय तितलोच अधिकार आसा. परत जेन्ना पळय इलेक्शन जातलें तितले जोमात ताजे विरोध जाता जाल्यार विरोधांत झगडटाले. संगीताच्या सांगातान पर्यटकां सयत गोंयकारांनी 2026 वर्साक व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो. गोंय पर्यटन थळ आशिल्ल्यान नव्या वर्साक येवकार दिवपाक देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांनी गोंयांत गर्दी केली. लोकांनी 2025 वर्साक निरोप दीत नव्या वर्साची एकामेकांक परबी दिली. पळयात नव्या वर्साच्या आगमनाची कांय किणचित्रां.
गोंय सरकारान अधिकृतपणान कुशावती हो राज्याचो तिसरो जिल्लो म्हणून जाहीर केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेत उलयतना ही माहिती दिली. राज्याच्या प्रशासकीय उदरगतीच्या नदरेन हे महत्वाचे पावल आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तिसऱ्या जिल्ह्याचो तिसरो झेडपी अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षाची बेगीनच निवड करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर करप म्हणजे तिसरी जिल्हा पंचायत जावप आणि तिसरी जिल्हा पंचायत जाली काय तिसरो जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षय बी थोड्या तेंपात केन्ना तरी जातलो हाजी बी सगळ्या जाणांक जाणीव आसा. त्या खातीर तिसरो जिल्हा पंचायत आयच्यान आमी नोटिफाय करता. तिसऱ्या जिल्हा पंचायत डिस्ट्रिक्टात आमी सांगे, केपें, काणकोण आनी धारबांदोडा हे 4 तालुका हे तिसऱ्या जिल्हा पंचायतीत येतले. तिसरा जिल्हा पंचायत तिसरो जिल्लो त्या तिसऱ्या जिल्ह्याचें नांव आसतलें कुशावती डिस्ट्रिक्ट. आमी कुशावती ही गोंयाची एन्शियंट म्हणजे आमी ताका म्हणटा जिओग्राफिकल हेरिटेज एंड कल्चरल आयडेंटिटी आसलेली न्हंय. तिका एक काळ असो आशिल्लो की ह्या कुशावती न्हंयतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आमी जे म्हणटा की इसवी 4 ह्या शतकात गोंय जेन्ना चालुक्य राजाच्या राजवटीत खूब मोठ्या प्रमाणात उदरगतीच्या पावलाचेर वयर आसतना गोंयांत सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात कल्चरल हेरिटेज आशिल्ली स्टेट आशिल्ली आणि तेद्या वेळार उस्मेगाळ रॉक कार्विंग्स हे आशिल्ले हे कुशावती नदीच्या काठाचेर आणि त्याच नदीच्या काठाचेर आज ग्लोबली हे रॉक कार्विंग पळोवपा खातीरय लोक येता. म्हणून कुशावती रिवर ही ह्या 4 तालुक्यांतल्यान फ्लो जाता. म्हणून पुराय डिस्ट्रिक्टाक कवर करपी अशी कुशावती नदी आसा आणि कुशावतीचें नांव दिता आसतना आमी एन्शियंट हेरिटेज हाज्या पुरतेंच आमी एन्शियंट हेरिटेज जपता आसतनाय बी आमी पळयता की हे नांव हे गोंयच्या प्रत्येक म्हणजे साऊथ गोंयांतल्या ह्या 4 तालुक्यांतल्या लोकांक जर म्हणत जाल्यार कुशावती न्हंय ही सामकी लागची आसा, तांच्या तेंकोनची आसा. आणि हे सगळें पळयता आसतना सिम्बलायजीस द लायवलीहुड्स एंड इकॉलॉजी पर्यावरणाचें जतन करपा खातीर न्हंयचें जतन करपा खातीर आनी इन फ्युचरिस्टीक आमचे पुराय नवो डिस्ट्रिक्ट हो आमी फोकस करता आसतना कुशावती ह्या नांवांतल्यान आमी गोंयचें कल्चर, गोंयचे ट्रेडिशन्स हे सगळे हाजेर डिपेंडंट आसतले. इन फ्युचर आमी म्हणटा की कुशावती डिस्ट्रिक्ट हो इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टंट आसलेलो डिस्ट्रिक्ट आसतलो आणि हेरिटेज आसलेलो डिस्ट्रिक्ट आसतलो. हांगासर येवपी ट्युरिस्ट हे स्पेशली कुशावती डिस्ट्रिक्ट पळोवपा खातीरच त्या डिस्ट्रिक्टात लोक वतले. तिसऱ्या जिल्ह्याचें नांव कुशावती म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घोशणा केली. हाका मोगोचो अध्यक्ष तशेंच सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान येवकार दिलो. तिसरो जिल्लो जाल्ल्यान सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचें सपन पुराय जाल्ल्याचें दीपक ढवळीकरान सांगलें. राज्यात तिसरो जिल्लो स्थापन करपा विशीं मंगळारा सर्वपक्षीय आमदारांची बसका जाल्ली. काणकोण, धारबांदोडा, सांगे आनी केपें ह्या तालुक्यांचो आस्पाव ह्या जिल्ह्यात आसा. केपें ह्या जिल्ह्याचें मुख्यालय आसतलें. बुधवारा मुख्यमंत्र्यान ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याचें नांव कुशावती म्हूण घोशणा केली. केपेंच्यान व्हांवपी कुशावती न्हंयवेल्यान हें नांव दिलां. मजगतीं तिसरो जिल्लो करपाच्या निर्णयाक मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान येवकार दिलो. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचें सपन पुराय जाल्ल्याचें दीपक ढवळीकरान सांगलें. जाल्यार आमदार गणेश गांवकारानूय हाचेर प्रतिक्रिया दिल्या. आयकात तांचें म्हणणें. गोंयांत आतां तिसरो जिल्लो जाता ही एक बरी गोश्ट आसा आनी ह्या भाजपा मोगोल युतीच्या सरकारान ती जी मागणी आशिल्ली ती पूर्ण केल्या. हो तिसरो जिल्लो जो धारबांदोड्या, केपें, काणकोण आनी सांगे अशे 4 तालुक्यांतले जे लोक आसा तांकां तेंची सोय वेवस्थीत जावची म्हणून हो जिल्लोची घोशणा काल मुख्यमंत्र्यान केल्या. त्या लोकांक काणकोणच्यान मुरगांव वचचें लागतालें, सांगेच्यान मुरगांव वचचें लागतालें. कलेक्टर ऑफिसार जाय आतां थंय जिल्ला वेगळे जातले, कलेक्टर वेगळो येतलो आनी खुबश्यो सोयी उपलब्ध जातल्यो लोकांक. आनी ती गरज आशिल्ली आमचे कैलासवासी सर्गेस्त म्हाजे आमदार रवी नायकाची मागणी आशिल्ली आनी त्यांचें स्वप्न पूर्ण जालें. ठरयलें न्ही आनी म्हाका दिसता तें कशें जाय फ्रॉम द बँक ऑफ रिवर ऑफ कुशावती तेजे हेडक्वॉर्टर आसल्या कारणान ते सजेस्ट केलें आसता.
बाकीचे काही चेंजीस ना पूण केपें हेडक्वॉर्टर जर जाता जाल्यार तुमकां फिजिबल शें आसा काय प्रॉब्लेम ना कितें जाल्यार फाटी कडेन इदी मातशी तरी फाटी फुडें करचेच पडटा व्हडलें पयस ना ते मडगांव वचपाचे पेक्षा आमचे केपें जर जालें जाल्यार सादारण 10-12 किलोमिटर लागीं आसा कमी पडटा तुमकां आनी लोकांचो कशें कितें आसा कारण जेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणून जाता सो कशा तरेन तुमकां फायदो जातलो तर सगळें तुका सांगता म्हाजे अनुभव सांगता जेन्ना तालुको जालो बारावो तेन्ना लोकांक कळ्ळें की बारावो तालुको जालो उपरांत कितलो फायदो जालो तो लोकांक कितलो वेळ वाचलो कशा पद्दतीचो डेव्हलपमेंट जालो बाकीचे सगळे जे पळय ज्यो गोश्टी मेळपा जाय त्यो वेळ त्याच प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट जातकीर तेजे पेक्षा बरें जातलें आनी हांव स्वता तुमकां सांगता की ती एरिचो कितें आसा पळय न्ही ती अशा पद्दतीन डेव्हलप जातली आनी म्हाजोय डिमांड आसलो मुख्यमंत्र्याकडे सांगतलो ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बर्ज दुर्घटना प्रकरणात प्रमाणपत्रां दितना योग्य तपासणी करूंक नाशिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2 अधिकाऱ्यांक निलंबित केले अशी माहिती मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच ह्या प्रकरणात संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्याचो आस्पाव आशिल्लो जाल्यार तांकांय कारणां दाखोवपी नोटीस जारी करून निलंबित करतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार स्पश्ट केलें. मजगतीं ह्या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वैज्ञानिक अधिकारी चैतन्य साळगांवकर आनी कनिश्ठ अभियंते विजय कानसेकर हांकां निलंबित केल्या अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. फ्रॉम द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज सस्पेंडेड. ताज्या उपरांत जवळपास म्हणजे आमच्या जी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा आनी जाका कन्सर्न ऑफिसर्स आशिल्लो तांकां हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक आमी सांगलां की कन्सर्न ऑफिसराक तांच्यांनी शो कॉज इश्यू करून तांच्यांनी ताजेर एक्सप्लेनेशन हें घेवप गरजेचें आसा आनी इफ इन केस एनी वन इज फॉल्टी जाल्यार ताकाय सस्पेंड करपा खातीर मागे फुडें पळोवचें ना म्हणून सगळ्या डिपार्टमेंटाक जे कन्सर्न्स आसात इन्क्लुडींग फायरा पासून ते PA पर्यंत सगळे ह्या सगळ्या जाणांक तांच्या एक्सायजाचो सुद्दां इन्क्लुडींग हे तांकां शो कॉज इश्यू जातली आनी तांणी जर ती मिस्टेक केल्या जाल्यार तेय सस्पेंड जातले. हें सगळें करता आसतना मेन फॉल्ट आशिल्ली तो जो ओनर आसा तांच्यांनी जी फॉर्ज डॉक्युमेंट केला वेगवेगळे ताजेरूय बी जे सरकाराच्या कमिटीत बोर्ड दवरला आनी तेंच्यांनी वेगवेगळे डॉक्युमेंट्स इन्क्लुडींग द हेल्थ सर्टिफिकेट तेंच्यांनी फॉर्ज केल्ली आसा, पोलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्यांनी फॉर्ज केल्ल्या, तेंच्यांनी पयलें फक्त एक परमिशन्स घेवन म्हणजे वॉट एवर दॅट सरपंच आनी सेक्रेटरी कोण आहा पळय तेंच्यांनी एका परमिशनाचेर लॅप्सीस जाले बाकीचे सगळे मेळयला पळय त्याची इन डिटेलान सुरू आसा. बट एक सुद्दां मनीस हातूंतल्यान सुटचो ना. कोण जो फॉल्टी आसा ताका ज्या सेक्शनाच्या अंडर ताका बूक करपाक जाय त्या सेक्शनाच्या अंडर बूकूय जातलो. अंडर द CC कंडक्ट रूल त्याच्या अंडर जाका कोणाक पनिशमेंट जावपाक जाय ती CC कंडक्ट रुलाच्या अंतर्गतूय बी ताजेर पनिशमेंट जातली आनी हेजो डिटेलान त्या तुमकां एक रिपोर्टाची हे दिवपाक जाय तेजे क्लिम्सीस रेडी केल्या. थोडेशे पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान येवपाचें उरलेलें डिटेलान आयलो काय ना आयज सांजे पर्यंत तेजी कॉपी जी आसा ती तुमकां सगळ्या जाणांक प्रेसाक धाडून. हडफड्या क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुके उपरांत अग्निसुरक्षे विशींचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान सील केल्ले क्लब सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिल्ल्यान परतून सुरू केल्यात. परतून सुरू केल्ल्या क्लबां खातीर योग्य धोरणाची गरज आसा. सध्याचे परवाने योग्य नाशिल्ल्यान क्लबांक गृह खात्यान परवाने दिवचे म्हणून आमदार मायकलाचें म्हणणें. मजगतीं आमदार कालूस फेरेरानूय हे विशीं प्रतिक्रिया दिल्या. हडफड्या क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुके उपरांत उजो पालोवपी दळाचो अग्नी सुरक्षे विशींचो परवानो, बांदकामा खातीर गरजेची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी अशा तरेचे नेम मोडपी क्लबांचेर कारवाय करून संबंदीत प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ते सील केल्ले. नेम मोडपी क्लबा आड सरकारान व्हड मोहीम सुरू केल्ली. देखून आतां सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिल्ल्या उपरांत सील केल्ले क्लब आतां परतून सुरू केल्यात अशें कळटा. परतून सुरू केल्ल्या क्लबां खातीर योग्य धोरणाची गरज आसा. क्लब धोरण तयार करपा विशीं मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केल्या अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. तशेंच सध्याचे परवाने योग्य नाशिल्ल्यान क्लबांक गृह खात्यान परवाने दिवपाक जाय अशें मायकल सांगता. ते क्लब सील केल्ले पळय ते आमीच CMाक सांगलेले की तूं सगळ्यांक धाड इन्स्पेक्शन कर. whoever is not following the protocol should follow. So especially as far as fire safety is concerned, जे वस्तू कितें नासल्यो तितल्यो घालूंक लायल्यो तेणी घातल्या उपरांत मागीर ओपन जातले. डायरेक्टर ना दिल्या सगळ्यांक कोणें सील केल्ले आनी कोणाक ओपन करूंक लायले इज ओन्ली आफ्टर फॉलोईंग द
protocol. So you mean to I say am they not. have followed I the am not. protocols? I am not favoring anybody over here. It was my suggestion in writing given to the Honorable Chief Minister. But you mean to say they have And followed the protocol? also a club policy. मुंबय हा आनी खंयच्या स्टेटीन आहा दिल्ली हा सो क्लब पॉलिसी फॉर्म करपाक जाय ही हांवें सीएमाक सांगल्या की जाता तितले बेगीन जाय जाल्यार एसेंब्लीन तुका घालूंक जाय जाल्यार आतां एसेंब्ली येता आमची 10-12 तारीख तितूनय घालूंक जाय जाल्यार घाल आनी एक क्लब पॉलिसी बार एंड रेस्टॉरंट आतां घेता विच इज रॉंग वेन यू आर रनिंग अ क्लब अप टू 5 o'clock in the morning you should have a club policy where all these NOCs are required. After you get this NOC, only Panchayat can give a license. मजगतीं हे क्लब पयलीं सील केल्ले ते आतां परतून सुरू केल्यात हे विशीं अधिवेशनांत उलयतले क्लब धोरण सक्तीचें ना अशें आमदार कार्लोस फेरेरा सांगता आयकात. मायनींग बंद केल्लें तेन्ना 2012 कितें केल्लें पयलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान EC विथड्रॉ केल्ली आनी पर्रीकारान तेन्ना पासून सांगलें वी आर विथड्रॉईंग युअर मायनींग लायसन्स अँड वी वील डिसायड दीस केस टू केस बेसीस. आमी लोक कितें म्हणटाले इट वील बी केस टू सुटकेस बेसीस. आतां तुमी सील केलें आतां परत एक एग्जामीन करून तूं मुक्ती करतात. वॉट यू एक्सपेक्ट मी टू थिंक डिफरंटली. समजलो हांव कितें म्हणटा असेंब्ली येतात न्ही आमी असेंब्लीन काडले एक्शन केलें म्हूण दाखोवपाक जाय. सो कोणाक उडयतले कोणा सस्पेंड करतले मागीर आमी असेंब्ली काबार जाले ते परत येतले. पुलीस कितें सस्पेंड जाले आनी परत येयले ना ते जेल थिंगा हें जाल्ले ते थिंगा कोलवाले जेल ते परत ना ऑन ड्युटी. हे बेश्टे फकाणां पॉलिसी म्हूण सगळे पॉलिसी बट पॉलिसी इज ऑल नॉट मॅन्डेटरी. रिमेंबर दीस पॉलिसी काडली म्हूण कांय ना. देर आर लॉज द लॉज ऑफ स्टॅट्युटरी फोर्स अँड यू कंप्लाय विथ द स्टॅट्यूट एवरीथींग वर्क्स इन ऑर्डर. If you don't comply with the statute, that is illegal. That is all. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्विकार. म्हापशात 2 रेंट बाईक व्यवसायकांमधी वाद जावन दोगांमदी मारबडे झाली. या प्रकरणात अटक केल्या समीर पेडणेकर ह्या दुबाविताक 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायल्या. समीर पेडणेकर ह्या दुबाविताक म्हापसा पुलिशेन अटक केल्ली. मारबडे प्रकरणात बस्तोडा वाठारांतलो नितेश खानोलकर या व्यवसायकाच्या कानाचो भाग तुटून पडिल्ल्यान ताका गंभीर दुखापत जाल्ली. ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केलो. म्हज्या गाडयेचो हेणी पयलीं हांव प्रायवेट भाड्याक दिल्ली हेणी म्हाज्या गाडयेचो व्हिडिओ काडलेलो मागीर तेणी भाड्याक दिल्लेली पळय ही जी गाडी भायर पडलेली आहा ही हेणी प्रायवेट गाडी भाड्याक दिल्लेली ही म्हाजी न्हू गाडी. सो आयज हांवें आतां व्हिडिओ काडपाक गेल्लो हांव म्हाजी न्हू हांव गेल्लो म्हणून ते गाडयेक गाडी आनी कोणाची रे बाबा तूं गाडयो प्रायवेट भाड्याक दिता दिल्लेली आनी तूं दिता लीगल गाडी लीगल न्हू हेणी दिल्लेली आहा लीगल गाडी हांव कोणाची व्हरपाक गेल्लो ही गाडी हेणी भाड्याक दिल्लेली व्हिडिओ काडटा म्हणून हेणी म्हाजे थबाड मारली आनी कानाक घास मारली. अरे हांवें काल एक दीस प्रायवेट घातलेली म्हणून हेणी म्हाजो व्हिडिओ काडलो. आज तेणी प्रायवेट घातलेली ती येयली तर हांव व्हिडिओ काडटालो म्हणून हेणी थबाड मारले आनी कानाक घास मारलो म्हाज्या. हांवें मारूंकूच न्हय पयलींच पसून हांव तेजे मारलेलो जाल्यार ताका कितें तरी जाता जालें कांयच फोन येयलो म्हाज्या भावाचो येवंक ना आनी कोणाचो कॉल येयलो तो आजिलानसून येयलो आपूण आजिलान ना म्हणून ताका मारलो तो स्टँडार झगडी जाली बिजनसाक लागून धंद्याक लागून. तो समीर पेडणेकर आहा न्हू तो मातसो चड हें सगळ्यांक त्रास करता थंयसर आनी चड मस्ती करता तो आनी चड हें दादागिरी करता तो चड हें जाला तेजें मातशें चड मस्ती करता तो बिजनसान तो उपकार ना सगळो धंदो करूंक येयल्यार तुजे एकट्यान दादागिरी करूंक फावना ती भाव कितें जालें तो पयलीं 4-5 फावटी आमच्या बायकांचो व्हिडिओ काडी तो प्रायवेट बायकी दिला सगळ्याच गाडयो प्रायवेटी दितात रेंट बायकी दितात पूण तो म्हाजी ते दिसा गाडी येयल्ली ती रेंट बायक सगळ्यो गाडी सोंपल्यो तेणी म्हाजी एक पर्सनल बायक घेवन गेल्लो तो तेजो व्हिडिओ काडूंक लागलो. व्हिडिओ काडटा तो येयलो व्हिडिओ काडूंक लागलो समीर पेडणेकर. थंयसून ती परत झगडी जाली तेंची उलयता व्हिडिओ काडलो पुलीस बीन येयले 100 येयले ते आनी हें जालें
ते मागीर ते मिटले थंयसून ते परत आनी एकदां तो आंगार बीन वचूंक लागलो. तोच करता, तो सगळ्यांच्याच आंगार वयता थंयसर तो रेंट बॅगाचेर तो सगळ्यांच्याच आंगार वयता, तो झगडी करता. आयज ही परत आनी एकदां तेणी ते परत मस्ती केली आनी तो सगळ्यांची मस्ती करता. कोणाक इंजर्ड जालो तो कोण? म्हाजो भाव तो पर्सनल बाय, म्हाजो भाव तो नितेश खानोलकर. म्हाज्या भावाक तेणी हें केलो, झगडी जाली. हय, म्हाज्या भावाक प्रायवेट घालता म्हणून तो व्हिडिओ काडले, कळ्ळें जालें. झगडे भितर कितें जालें? एकामेकाच्या भितून ते हें जाता न्हू ते. आतां खंय जाला? आतां ताका म्हाज्या हांगसून हाडून ताका बॉम्बे घाले. कान तेणी घास कुडको मारून उडयलो. हय कान थंय करता केन्ना तो पुलिसांनी ताका म्हणटात की धरला म्हणटा अरेस्ट केला म्हणटा. अरेस्ट केला. त्या करूंकच जावं. तो दुसऱ्यांक सगळ्यांक हें करता, तो त्रास तुमची कितें मागणी आहा हितून? मागणी कितें? भावाक आमचें कितें तरी गावंक जाय न्हू आतां. फुडें कितें तें आतां पुलीस कितें ते करतले न्हू, पुलिसांचेर आतां. तुमी कंप्लेन करता हेजी? कंप्लेंट जाली आनी करतले कितें? काँग्रेसीच्या आढावा बसकेत कुठ्ठाळे ब्लॉक अध्यक्ष पीटर डिसोजा हांकां पक्षाचे पदाधिकारी ऑलेन्सियो सिमोइश हांणी मारबोडी केली. देखून आता काँग्रेसीत अंतर्गत वाद आशिल्ल्याचे परतून एक फावट मुखार आयला. ह्या प्रकरणात पीटर डिसोजान पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. ह्या प्रकरणा खातीर आता काँग्रेस पक्षात खवदळ पडल्या. Widely, you're nobody. I'm the block president. I'm the block president. I'm a block president. Yeah. I am the block president. I am the block president. You are not nobody to say that. काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांमदी अंतर्गत वाद सुरू आसात म्हणून ह्या नादी आयकपाक येताले, पूण आता ते चित्र सामके मुखार आयला. काँग्रेसीच्या आढावा बसकेत कुठ्ठाळे ब्लॉक अध्यक्ष पीटर डिसोजा हांकां पक्षाचे पदाधिकारी ऑलेन्सियो सिमोइश हांणी मारबोडी केली. हाचो व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियार बरोच व्हायरल जाला. देखून आता काँग्रेसीत अंतर्गत वाद सुरू आशिल्ल्याचे परतून एकदा मुखार आयला. ह्या प्रकरणात पीटर डिसोजान पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. ह्या प्रकरणा खातीर आता काँग्रेस पक्षात परतून एकदा खवदळ पडल्या. ह्या प्रकरणाचेर काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी कितें निर्णय घेतले ते पळोवचे पडटले. कितें जालें एक्चुली हांव वास्को आहलोलो आनी म्हाका मागीर मुगे ब्लॉक कमिटी मेंबरान लायक फोन केलो, बाबा मिटींग चलता म्हणून बिर्ला, तुका आपयला. हांवें म्हणलें म्हाका आपोवना म्हणलें, म्हाका खबर ना मिटींग केसो मिटींग म्हण ती. मागीर एटलीस्ट आफ्टर 2-3 एटलीस्ट ऑलमोस्ट 10 कॉल जाले. 10 कॉला मदें एक 11th कॉल येयलो म्हाका सांगपाक लागले की इट इज अ रिव्यू मिटींग म्हणून ऑफ द लास्ट ZP इलेक्शनान जालें ती प्रमाणे. हांवें म्हणलें अरे हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी म्हाका खबर ना रिव्यू मिटींग जाता म्हणून. सो आय सेड लेट मी गो अँड कन्फ्रंट दीस मेंबर्स ऑफ मायन, बिकॉज तेणे म्हाका फोन केलो न्हू, सो हांव गेलो कन्फ्रंट करपाक. When I reached the office in Birla, officer पावतकूच हांवें क्वेश्चन केलें, बाबा केसो मिटींग चलता, तुमी ब्लॉकाक कितें आपयनाय, वाय नॉट फॉलोइंग द पार्टी प्रोटोकॉल्स आसता न्हू, तूं फॉलो कराय. म्हाका इंचाराय, हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट न्हू, बाबा ब्लॉक प्रेसिडेंट पीटर डिसोजा प्लीज आर आस्क फॉर रिव्यू मिटींग. आय कॉल फॉर द मिटींग, टायम दिया न्हू, तुमी आपूण करताय सगळें. हांवें क्वेश्चन केलें म्हणून एश कोन आनी क्वेश्चन इंचारता ब्लॉकाक आमच्या मेंबराक सुद्दां आसतना ऑलेन्सियो सिमोइश जो आमचो मेंबर आहा काँग्रेस ब्लॉकाचो, तेणें म्हाका उठलो आनी म्हाका पुश केलें आनी 2-3 फोटो मारली म्हजेर, एटॅक केलो म्हाका आनी म्हाका पुश करून भायर मारलो शॉपांतलो ऑफिसांतलो आनी म्हाका अब्यूज केला, खूब अब्यूज केला तेणें म्हाका, असॉल्ट केला, अब्यूज केला आनी गेट आउट करपाक लागलो म्हाका फ्रॉम देर. अरे आय एम अ ब्लॉक प्रेसिडेंट, रेप्युटेड पर्सन ऑफ द काँग्रेस पार्टी इन कोर्तालीं. I am an ex-MLA's son, ex-Deputy Speaker Simon D'Souza's son. I have a reputation to be followed. You are assaulting me, assaulting my father. You are accusing my family. You are abusing my family. केसो मनीस हो, केसो लीडर म्हणटा हेका आमी आतां. I am very upset with Olencios Simois because he abused my family, abused my father, abused my mother. My mother is a ex-councillor of Vasco. She also part of Mahila President Halati when many years ago of Congress Party, and this Congress member is coming and accusing me, abusing my family. Yes, incident first time down when police was zalo incident asle, and I tell ugi ralo. I said it because I didn't want to make any problem. But here he assaulted me, abused me and assaulted me. Maka dukol dene am podpacho in the steps. So I come to the police station to register a complaint against him, against Olencios Simois. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेत आपल्याचेर केल्ले क्रॉस वोटिंगेचे आरोप पुराय फटीचे आसात, अशें आपाचो जिल्लो पंचायत वांगडी आंतोनियो फर्नांडीस सांगता. आपल्या पक्षान आपल्याक भाजपाक विरोध करून काँग्रेसीच्या उमेदवाराक तेंको दिवपाचे निर्देश दिले. ते प्रमाण आपणे काँग्रेसीक मतदान केलां, म्हूण आंतोनियो फर्नांडीस सांगता.
मजगती काँग्रेसीचो सावियो डिसिल्वान आपल्याचेर आरोप जाल्ल्यान नाराजी उक्तायल्या. मंगळारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्षाक 16 मतां मेळिल्ल्यान एक मत विरोधी पक्षांतल्यान मेळिल्ल्याचे कोफुसांव निर्माण जाला. ज्या पळय म्हणजे एलिगेशन तेमी घातलां तें सगळें फॉल्स एलिगेशन. जेन्ना आमच्या पार्टीचो म्हाका डिक्टेट येयलो तेन्ना पार्टीन म्हाका सांगलें तुमी आमी BJPक ओपोज करीत येयलेले आसात, सो आतां फुडें तुवें ओपोज करचो आनी काँग्रेसाक वोट मारचो. दोरी काँग्रेसाचे कोणूच तेजे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे आमच्या थंय येवंक नात, वो फोनूय करूंक ना. सो हांव हेजे एज पर द हे शेड्यूल हांव हॉलान गेलो, हेज्या मिटिंगेच्या हॉलान गेलो आनी बसलो. तेन्ना काँग्रेसाचे चूक 4 जाण आसले कॅन्डिडेट आनी ह्यार कोण नासले. सो आतां प्रोसेस चालू जाता उपरांत ते येयले, निमाणे वखदां येयले आनी ते मागीर तेमी वोटींग चालू जालें. वोटींग वॉज एज पर माय दीस थिंग, माय कॉन्शियन्स ऑल्सो एंड माय पार्टी डिक्टेट आय वोटेड फॉर दीस थिंग काँग्रेस कॅन्डिडेट. सो तुमकां येवंक ना सांगपाक, म्हाका सांगूंक येवंक तुका जाय तेका तुवें मारला. म्हणजे हांवें एका काँग्रेसाक मारलो. पूण BJPचे बी कोण अप्रेज जाल्ले तुमकां आपल्या मारा म्हणून? म्हाका कोण एप्रूव जालें म्हाका कितें हांव BJP केन्ना आमी सपोर्ट म्हणून केलो ना. तें सावियो तेंचो पळय पार्टी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो जेवलो. तेजे पयलीं तुमचे चल आसले क्लिप येयलो तो इलेक्शन जेन्ना MLA इलेक्शन जालां तेन्नाच तेजे तो पयशे घेता तो चल आसताले तो डिफेक्ट जावपाक तो मागीर तोच मेन आसतलो तांचो. सो तेणी केला म्हणटा तुमी क्रॉस वोटींग? तेंच्या कोणें केलो आसतलो न्हू. सावियो तांकां डिक्टेट दिलो आसतलो गोंयच्या तेंच्या कॅन्डिडेट काँग्रेसाच्या. ते ब्लेम आमची घालपाक कित्याक सावियो डजंट वॉट एलायन्स. कित्याक आतां एलायन्स केल्यार तो भायर पड न्हू. सो तेणें तें तशें केलो आसतलें सावियो. आंतोनीन सांगचें तुमी जे आमचे 9 इम्पॅक्ट 8 काँग्रेस आनी 1 गोवा फॉरवर्ड आसा ते म्हज्या बराबर येयल्या. आय वॉज देर फॉर द इलेक्शन आनी तेमी सगल्यांनी आमकां खबर आशिल्ली एक दीस पयलो कोणाक वोट करपाचो आशिल्लो तो. कित्याक आमचे एक कॅन्डिडेटाक ते एप्रोच जाल्ले आनी तांकां सांगलें आमचे ऑलरेडी 16 आसा आनी तूं येयलो जाल्यार 17 जातले म्हूण. पूण हेजेर सिद्ध जाता आमकां खबर आसल्यान आख्खे जनतेक खबर आसा कोणाक मारला तें. जे आज हो आमदार उलयता क्रेडिबिलिटी कितें ती म्हजी आज क्रेडिबिलिटी कितें ती हांवें दाखयल्या वेळ्ळेच्या लोकांनी दाखयल्या. आज वेळ्ळेच्या लोकांनी जे आमचे ZP काडला भोव मतांनी तांकां वायट वॉश केला आमी आम आदमी पार्टी अशें बेनावली. आज क्रेडिबिलिटी म्हजी हांव एक सरपंच आमचे वेळ्ळेच्या लोकांक खबर आसा म्हजी क्रेडिबिलिटी कितें तें. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. नव्या वर्साची तुमकां सगळ्यांक परबीं दिता. नव्या वर्सा उमेदीचे नवे ल्हार तुमचे जिणेंत निर्माण जावं. तुमचे जिणेक आनीक इल्लें बरें कितें घडूं. तुमचे जिणेंत खूब बरें घडूं. तुमकां आनीक खोशयेची पाखां तुमकां मेळों आनीक तुमचे जिणेंत नवो परजळ निर्माण जावं. तेच भशेन भौशीक पातळीचेर आमचें गोंय फकत तुमी वैयक्तीक न्ही गोंयचेंय चिंतपाची आज वेळ आयला. गोंय हें कशें फुडें वतलें, गोंयचो विकास हो स्वयंपोषक कसो जातलो आनी तुमचो तातूंत हातभार कसो लागतलो. लक्षात घेयात सरकार कितें करतलें किंवा ते कितें करतले हे हाजी वाट पळोवपाची आज गरज ना. तुमी जायात सरकार, कारण तुमी एक बरे नागरीक. तुमी फकत मतदान करून तुमचें काम सोंपना. तुमी आनीक कितें कॉन्ट्रिब्यूट गोंया खातीर कितें करतले. तुमकां गोंयचो मोग आसा हें तुमच्या वावरांतल्यान दिसूं न्ही, तुमच्या कार्यातल्यान तें मुखार येवं न्ही. नागरिकत्वाच्या तत्वाक पाळो दियात. तुमकां खुशाल भरीत नवें वर्स आवडटा. आमचें सुपुल्लें गोंय, आमचें माणकुलें गोंय आनीक बरें कशें जातलें. आमच्या गोंयचो परजळीत फुडार आमी कशें घडयतले हाचो विचार करपाची वेळ आयल्या. तुमी विचार करात आनी तुमी बरे नागरीक, जापसालदार नागरीक जाय. तुमकां नव्या वर्साच्यो काळजा सावन शुभेच्छा.